कला आणि संस्कृती खात्याचेर मागीर या सुरवात खेळावेल्यान करया कारण म्हाका दिसता खुबश्या जाणांक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भितर इंट्रस्टूय आसा आनी एक तरणाट्यांचो विशय जाता स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स म्हणटा हांव लास्ट टायम रोहन बाब खंवटे आशिल्ले तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें की पयलीं फावट आमकां दिसता की एक टुरिजम मिनिस्टर खुबश्या वर्सांनी की हाका टुरिजम कळटा म्हणून पळयतकीर तरी दिसता आतां मागीर कितें करतले तें तुमी पळोवया बट पळयतकीर एक दिसता की बाबा टुरिजम मिनिस्टर म्हणून सोंपता तशें म्हाका दिसता तुमच्याय बाबतींत आज म्हणपाक शकता आमी की खेळा मंत्री म्हणून तुमी सोंपतात आता तुम्ही मुखार कितें करतले ताजेर आमी उलोवया बट एक दिसता की मनशाक पळयतकीर एक मातसो धीर येवपा जाय की बाबा हाज्यान जातलें म्हणून तो धीर तुमकां पळयतकीर येता एज फार एज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज कन्सर्न सो करतले कितें धीर येता पण आतां प्लॅन कितें आनीक तुमी आतां डिपार्टमेंट जेन्ना ताब्यांत घेतलो ताजे उपरांत तुमी बेजीक रिव्यू केलोच आसतलो ह्या रिव्यूंतल्यान तुमकां कितें समजलां एक गोष्ट हांव सातत्यान सांगतालो की अशी दोन माध्यम आसात दोन क्षेत्रां आसात जेका आमच्या राज्याचें नांव वयर काडपाक शकता जी भुरगे आज मॅक्झिमम एफर्ट आनी मॅक्झिमम जो टायम जो आसा ह्या दोन फिल्डां भितर दितात ते म्हळ्यारूच एक खेळ आनी दुसरें म्हळ्यारूच कल्चर आनी ह्या खेळान किंवा ह्या संस्कृती भितर जो भुरगो काम करता तो भुरगो खंय तरी आपले नवी जी वळख निर्माण करता आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां ह्या आपल्या खात्या कडेन कितलें काम करपाक जाय आनी तें काम करता आसतना गेली एक 20-25 दीस जाले सातत्यान खास करून हांव खेळा खात्याचेर येता की ह्या खात्याचो कितें वेवहार आसा तो आज समजून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न चालू आसा एक गोष्ट आमी काम करपाक जाय पयलें जें एडमिनिस्ट्रेशन जें ह्या खात्यान भितर आसा तें सारकें जाग्यार घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आमकां दिसतालें की राजकारण हें राजकीय मनशां भितरूच आसता पूण तशें ना राजकारण हें प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सुद्दां आसता बरेचशे जाण पांय ओडपाचो प्रयत्न करतात बरेचशे जाणांक आपले क्रेडीट वतले म्हणून तेकाय खंय तरी मिसगायड करपाचो प्रयत्न चलिल्लो आसा पूण आमकां जर हें खेळा खातें जर जाग्यार जर घालपाक जाय जाल्यार पयलू एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें स्ट्रीमलायन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा डिपार्टमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें जाग्यार घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी जो कॅप्टन जो आसा जो मुख्य जो हेड जो आसा ताणेन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज जशें जशें तांचें रिक्रुटमेंट जाल्लो आसा जसो जसो आज तांकां सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसात ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते शोल्डर करतात का कितें ते टायम बाउंड काम जाता का कितें आनी खेळ म्हळ्यार तुमकां टायम परफेक्शन आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा एक सेकंदा सुद्दां गोल्ड वचपाक शकता टीम स्पिरिटूय महत्वाचें डिसिप्लिनूय महत्वाचें डिसिप्लिनाचेर हांव मागीर येतलोच पूण हें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा टायम बाउंड जर आमी काही गोश्टी जर केल्यो जाल्यारूच आमी तातूंत भितर आमकां यश मेळपाक शकता दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणल्यार डिसिप्लीन आमी केन्ना दुसऱ्याक सांगपाक शकतले ज्या वेळाचेर आपूण जेन्ना वेळाचेर आसा आपूण जेन्ना डिसिप्लीन मेंटेन करता त्या वेळाचेरूच हांव दुसऱ्याक डिसिप्लीन शिकोवपाक शकता हो दुसरो विशय आसा आज खेळा मळाचेर बरेचशा तरणाट्यां भितर आज मरगळ आयिल्ली आसात मरगळ कित्याक आयिल्ली आसा ताची कारणां अजुनूय सोदपाचीं आसा पूण बरेचशे हांव जे कडेन आज विजीट केल्ली आसा जे कडेन हांव भेट दिल्ली आसा तातूंतल्यान बरेचशे विशय बरेचशे इशू म्हजे मुखार आयिल्ले आसात पयलोय कानाचेर येताले पूण हें जावपाक जायना म्हणून एक गोश्ट आज आमी लक्षांत दवरपाक जाय बरेचशे सरकारी जे कर्मचारी आसात हांव म्हजे खात्यांचेच उलयतां तांकां एकाच जाग्याचेर बसून हांव म्हणना तुमी एकाच बाजू तुमकां अदला बदल जावपाक जाय पूण काम करणें हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा खरें म्हणल्यार ह्या सरकारी जी दप्तरां जीं आसात जी ऑफिसां जीं आसा कार्यालयां जीं आसात ती खंय तरी बरेचशा कर्मचाऱ्यांनी ग्रँटेड धरिल्ले आसात आमकां विचारणारो कोण ना अशी तरेची परिस्थिती ह्या डिपार्टमेंटां भितर आयिल्ली आसा आनी म्हणूनच हे सगळे काही गोश्टी म्हाका स्ट्रीमलायन करता आसतनाच बरोचसो अवधी लागतलो पूण ऑफिसर्स आर टू गूड पूण कोणाचो एकामेकाचें कोण सांगल्यार आयकना म्हाका सांगल्यार तुका इगो तुजो इगो हर्ट जाता हो इगोक लागून बरेचश्यो काही गोश्टी आज म्हज्या डिपार्टमेंटान तरी थोड्योश्यो आज तातूंत भितर तो वाद निर्माण जाल्लो आसा तो पयलो म्हाका जाग्यार घालपाक जाय खरें म्हळ्यार म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन जवळ जवळ 740 कामगार काम करतात
ओनली एसेजीक त्याच प्रमाणे कित्याक हांव एक्सपिरियन्स तुमकां आनी ह्यो इन्फॉर्मेशन शेअर करता कारण लोकांक कळपाक जाय त्याच बरोबर डीएसवाय त्याचो डीएसवायचे भितर 186 लोक काम करतात प्लस ऑड 75 ऑर समथिंग दॅट इज ऑड ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणजे जवळ जवळ 1000 लोक हे डिपार्टमेंट चलोवपा खातीर 1000 कर्मचारी जेन्ना डिपार्टमेंटाक जेन्ना काम करतात त्या डिपार्टमेंटाची आज भरारी खंय खावपाक त्याची हायट खंय पावपाक जाय एक सर्वसामान्य मनीस पळोवपाक शकता हांव कित्याक सांगता कारण हांवूय जेन्ना हांव म्हज्या ऑर्गनायज कामाक जेन्ना आसतालो तेन्ना हांव 600 लोकांक घेवन आमी केदें व्हडलें टर्नओवर करताले पूण आज ह्या लोकांक आपले परीन द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न आज करणें हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा बरेचशा भितर कोचीस म्हणूं नाकात बरेचशो भितर ग्राउंड्समॅन म्हणूं नाकात तांकां उत्साह आहा परंतु प्रॉपर बॅकिंग आणि प्रॉपर डायरेक्शन्स किंवा प्रॉपर मार्गदर्शन नसल्या कारणान बऱ्याचशा काही गोष्टी नेगेटिव्हिटी निर्माण जाल्ली आसात थोडेशे कळम येता पळय न्ही ती कळम आमकां जर झाडली म्हणटकर ती झाडटली आनी ताका स्पार्क येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी सद्या हो स्पार्क हाडपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता आनी त्या नंतरूच आमचे बाकीचे युवा जे खेळा मळार आपलें करियर घडोवपाक शकता म्हजो एकमेव ध्येय आसा एकमेव स्वप्न आसा की गोंयान ह्या आमच्या युवा तरणाट्यांनी आपल्या वळखी भितर आमचें नांव वयर काडचें त्याच बरोबर देशाचें नांव वयर काडचें हेजे वयर केन्ना जातलें आतां तुमी बरें म्हळें की खेळांतलें राजकारण म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की गोंयच्या राजकारणाचो खेळ जाला आनी खेळा भितर इतलें राजकारण आयलां की दोनूय गजाली धड चलना डेफिनेटली हांव हे 2 म्हयन्या भितर हे सगळ्यो काही गोश्टी जाग्यार उडयतलो आय विल टेक कारण हांवें डायरेक्टली सांगिल्लें आसा हेजे पयलू हांवें सांगिल्लें आसा नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन माय स्पोर्ट्स आनी तो बीन हांव सगळ्या आमदारांक आनी सगळ्या मंत्र्यांकूय हांवें सांगिल्लें आसात की तुमी ह्या डिपार्टमेंटाक तुमचो इंटरफियरन्स कांय जावपा ना कारण कोणाक कितें जाता प्रॉब्लम कितें जाता खंय तरी हो म्हजो कोण तरी कार्यकर्तो हे कार्यकर्तो बीन स्पोर्ट्साक ते खेळा कोताक येना आनी म्हणूच हांव ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी पयलू जाग्यार सगळे जावंय जाल्ले आसा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ते सगळ्यांक पयलू जाग्यार घालपाची गरज आसा आनी नंतरूच काही गोश्टी आमकां करणें तितलेंच म्हत्वाचें आसा